गणेश चतुर्थी सणा वेळार शिक्षक दीस आशिल्ल्यान सरकारी पातळेचेर शिक्षक दिसाचो कार्यक्रम जावंक नासलो. गोंय राज्याचे शिक्षण खात्यान शुक्रारा दीस शिक्षक दिसाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. शिक्षक दिसाचो कार्यक्रम पणजेन मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जालो. शिक्षक दिसाच्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, शिक्षण खात्याची सचिव नीला मोहनन, संचालक वंदना राउत आनी हेर मानेस्त माचयेर आसलीं. सुरवेक डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लीच्या प्रतिमेक वंदन केल्या उपरांत शिक्षण मळाचेर बरें काम करपी गोंयांतल्या 7 शिक्षकांक शिक्षण खात्याचे शिक्षण पुरस्कार मुखेलमंत्री सावंताच्या हस्तुकीं भेटयले. तशेंच बरें काम करपी शैक्षणीक संस्थांक पारितोषिकां भेटयलीं. भोवमान केल्ल्या शिक्षकां वतीन सरकारी पावंड्याचेर भोवमान केल्ल्या बद्दल शिक्षकांच्या आभाराचें उलोवप जालें. I express my deep and sincere gratitude to the God Almighty for this great gift of being recipient of this prestigious award on this occasion of the 58th Teachers' Day celebration. My deep appreciation to the government of Goa and in particular to the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the Secretary, Madam Neela Mohanan, the Director for Education, Madam Vandana Rao, for considering the valuable efforts of the special educators and giving them the chance to felicitate and to be awarded in honor on this auspicious day. It is a proud moment for my institution, the St. Xavier's Academy School for the Differently Abled at Old Goa. And I acknowledge the support and the encouragement of the management, especially my headmistress, Sister Monica Coelho, and the manager, Father Maverick Fernandez, the staff, the PTA, and my very own congregation, Sisters of the Holy Family of Nazareth, who have given me this push to be what I am today. I also take this opportunity to thank God who has implanted this passion in me to love and to serve the children with special needs in the apostolate of this education. So doing so, I can reach out to them and make them the future pillars of the society. God bless each one of you once again. वो पुरस्कार स्वीकारताना म्हजे काळीज म्हजे मन खूब उमेदीत जाता. हांव समजता की एक नवी जबाबदारी म्हज्या भुजांचेर शिक्षण खात्यान घातिल्ली आसा आनी ती हांव समर्थपणान पेलपा खातीर हो पुरस्कार म्हाका फुडें वचपाक एक नवी दिशा दाखयतलो, हातूंत दुबाव ना. शिक्षक ह्या नात्यान कार्य करता आसतना एक मनीसपणांची फुडली पिढी घडोवपाचें कार्य आमच्या हातांत जाता हाचो म्हाका अभिमान आसा. आनी ह्या महान कार्याच्या वाटेवयलो एक प्रवासी जावन ह्या भुरग्यांक घडयता आसतना फकत पुस्तकांतलेंच ज्ञान न्ही, तर सरभोंवतणी असलें सैमीक गिन्यान, मनीसपणाचें जी जापसालदारकी तांचेर घालपाक जाय आनी आमची फुडली एक समक्ष अशी पिढी निर्माण करपाची जबाबदारी आमी पेलतात आनी फुडें पेलतले, हातूंत दुबाव ना. खंयचोय भुरगो हांवें म्हज्या शिक्षणीक ह्या कार्याक भितर एक गजाल अणभवली की खंयचोय भुरगो हो केन्नाय युजलेस आसना. ते घडयेक आपलें गिन्यान, आपली ब्रेन लेस यूज करता आसतले. खंयचोय भुरगो वो सामको कमी आसना. प्रत्येक भुरग्याक आनंददायी शिक्षण दिवप, तांकां आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची ऐपत तांच्या निर्माण करप, हे मतीक धरून
अशा भुरग्यांचेर संस्कार घडोवपाचें कार्य आमी करतात हाचो म्हाका अभिमान आसा. हे कार्य फुडें अशाच नेटान चलतलें. ही जबाबदारी आमी मुखारय अशीच चलयतले. निसर्गा कडेन भुरग्यांचो ओड निर्माण करपा खातीर जे वायट आसा ते पयस करपा खातीर आनीक जे बरें आसा ते ग्रहण करपाची दिशा आमी तांकां दाखयतले. एका शेतकरी कुटुंबाक जन्मल्ल्या आयज येद्या व्हडल्या ह्या पुरस्काराचो म्हाका सन्मान मेळटा हें म्हाका खूब उमेद भोगता. म्हाका जल्म दिल्ले म्हजे दिवंगत आवय बापूय, म्हजी घरची, म्हजी घरकान्न आनी म्हजी भुरगीं आनी त्याच बरोबर म्हाका ह्या वाटेर फुडें वचपाक सदांच आदार दिवपी ज्या इश्कोलाक हांव शिकयता ते पोप जॉन 23rd इश्कोलाचे मॅनेजमेंट, म्हजे सहकारी शिक्षक आनी थंगाचे पालक हांचे सगळ्यांचे हांव सदांच उपकारी आसतलो. I'm extremely delighted and elated to accept this prestigious State Award for Teachers in the Headmasters category 2018-19. At the outset, rich tributes to the distinguished leader, teacher par excellence, a finest parliamentarian and a greatest human being of all times, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, in whose memory we are here to celebrate his birthday. I am grateful and will remain indebted to the learned members of jury of this committee who had a good look at the work and a very fair assessment of the nature of work that I have done. I am grateful to them for the faith that they have shown in me and considering me capable for this particular award. Amidst today's changing educational scenario, we as head of the institutions and we as leaders of our educational institutions need to be very proactive, need to be very catalyst. When I joined this institution way back in 2011, I started asking certain questions to myself. What my institution is, that was a present scenario. What it wants to be, that was a vision. And in between these two questions was my journey, was my roadmap. Enrollment of our institution was a lower side. It started showing increasing trends. I could enhance the infrastructure of my institution through various CSR activities. Government school getting 100% result for 3 years is my achievement. Celebrating a golden jubilee year of my year and taking my staff with me and staging a very renowned popular Marathi drama Raigadaला Jeeva Jaag Yete was the finest memory I could cherish in my lifetime. I was not alone. I had with me my dedicated and committed bench of my teachers, my ever enthusiastic students, my PTAs, my SMC. They have provided me unconditional support. They have always supported my viewpoints, supported my ideas, which could help me to transform my institution in what it is today. Journey till here and receiving this award is a huge success story. There are quite a lot of people who were a source of inspiration to me. My family. I am from Kankon, working in Pedne Taluka. They have tolerated my absence from them away from one place to another place. My wife, my children, my well-wishers, my friends, and all those teachers who have taught me right from my primary till my post-graduation level. And I would like to recall a name of one teacher whom I attribute a lot, a national award teacher, late Narayan Naik Kaukar from Kankon. I attribute what I am today to him. My sincere thanks are due to all the officers of Directorate of Education who have pushed me in doing various activities apart from my day-to-day curricular activities because they had faith in me and I could live up to their expectations. I know
This award is going to bring more responsibilities, and I can assure all of you that I will rededicate myself for the growth and development of education in the state of Goa. विद्यालयांत शिकपी विद्यार्थ्यांचें भविश्य घडोवपा खातीर शिक्षकांची म्हत्वाची जबाबदारी आसता ती तांणी योग्य तरेन पाळची असो सल्लो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षण खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या शिक्षण दिसा निमतान दिलो. म्हणजे भुरग्याचें करियर घडप हे प्रायमरी सेकंडरी हायर एड्युकेशन पर्यंत तो डिसायड करता की आपलें करियर खंयच्या हातूंतल्यान जावचें. एकदां तो रॉंग करियरान वता किंवा ताका करियर कितें चूज करचें हेंच कळना. खरें ही तेजी चूक न्ही. ही जर चूक आसत जाल्यार कदाचित ताच्या टिचराचें आसूं शकता. ताका प्रॉपर गायड करप हें काम टिचराचें जावन आसा. पर्टिक्युलरली हांव म्हणटा सगळ्याक आमी कावन्सिलरूय दिले. खरें म्हणजे स्कुलांनी कावन्सिलरांची गरजूच नाशिल्ली. कावन्सिलींग हें सगळ्यांत बरें जर कोण करूंक शकता आसत जाल्यार तो टिचर करूं शकता. आनी खरें टिचरानूच बरें कावन्सिलींग करपाक जाय. तरी सुद्दां आमी फुडें वचून कावन्सिलींगूय दिलें. कावन्सिलर स्कुलांनी सगळ्यांक प्रोवायड केलें. आनी आजुनूय बी 10वे उपरांत 12वे उपरांत करियर कितें चूज करचें हें भुरग्यांक आजुनूय कळना. आनी आजुनूय भुरगे रॉंग करियर चूज करता. आनी खंय तरी फुडें गेल्या उपरांत सांगता की ना म्हाजें आतां चुकलें हांव कितें करूं काय म्हणून जाता. म्हणजे एड्युकेशन अशा पद्दतीचें घेता की तें एड्युकेशन घेवन तेजें फ्युचरूच जायना. हें आमी पळयलां. हांव पयरची एक मुद्दामून गजाल मेन्शन करता. आमी फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शन केलें. फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शनाक कोण वयचे? D.Ed केल्ले भुरगे. हांवें ताका विचारलें. तेणें रिटर्न पास केली ना ना म्हणपाक आपल्याक जावपाकूच जाय. तूं म्हणलें D.Ed केलें कित्याक काय विचारलें. म्हणजे ते टिचर जावंक गेल्ले. ताका फक्त नोकरी जाय आसली. ताका टिचर जावपाचें नासलें. ताका फॉरेस्ट गार्डाची नोकरी लेडीज फॉरेस्ट गार्ड. हांव जेंट्साचें सांगना. जेंट्स आसल्यार एक वेळ हांव समजूय शकतालो. D.Ed जाल्या उपरांत सुद्दां फॉरेस्ट गार्डाची एग्जाम पास जाल्या उपरांतूय बी ते म्हणटा म्हाका ना फॉरेस्ट गार्डूच जावपाक जाय आतां. हांवें मागीर तुवें D.Ed कित्याक केलें? आमचो एक सीट वेकंट कित्याक पडलेलो? कदाचित खंयच्या तरी निरी भुरग्याक तो सीट मेळटलो आशिल्लो आनी ते तरी टिचर जाता आशिल्ले. आनी ते परत इतक्याचेर उरूंक ना. फॉरेस्ट गार्ड म्हणून पयरच्या नोकरेन जॉयनूय बी जाले. ही स्थिती आसा. खंय तरी म्हणजे आपूण पळयता की BA B.Ed जालें D.Ed जालें आतां क्लार्काची नोकरी मेळटली जाल्यार म्हाका क्लार्काची नोकरी दी हें सांगून मेकळें जाता. त्या खातीर म्हणजे टिचरांची खूब जबाबदारी आसा. ज्या टिचरांनी म्हाका दिसता करियर घडोवपा खातीर भुरग्यांच्या चड प्रमाणांत काम करप विशेश करून सेकंडरी टीचर आनी हाय सेकंडरी टीचर हाजें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तें जर जालें जाल्यार गोंयांत आमकां आत्तां बेकारी दिसता ती बेकारी दिसची नासली. हांव एक ताजेर आनी एक ल्हानशें उदाहरण सांगता. टीचर वो टीचर आसता तो दुसरो बिझनेस करूं शकना. एवॉर्डाक एप्लाय केल्लो टीचर बरयता हांव पत्रकार संघाचो अध्यक्ष आसा. तूं टीचर जाल्यार थंय पत्रकार संघाचो अध्यक्ष कसो जावं शकता? हाव इट कॅन बी पॉसिबल? म्हणजे यू आर डुईंग द ड्युएल जॉब. एक तर टीचर म्हणून करता आनी एक थंय आनी कितें तरी करता. कोण तरी हांगा टीचर आसा आनी थंय LIC एजंट आसा. हें कशें जावंक शकतलें? म्हणजे आमी म्हणटा टीचर हो कंटिन्युअसली टीचर आसपाक जाय. तो सदांच शिकत रावपाक जाय. तेणी सदांच शिकयत रावपाक जाय. तो जर सदांच शिकयत रावयतलो आसत जाल्यार तेणी सदांच शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तो सदांच जर शिकतलो आसत जाल्यार तेणी शिकप हें अत्यंत गरजेचें आसा. तो जेन्ना दुसरो धंदो करपाक लागतलो तेन्ना तो शिकचो ना. ताजें लक्ष थंय आसतलें. तेणी शिकप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव आयजूय शिकता. म्हाका जेन्ना जेन्ना वेळ मेळटा जेन्ना जेन्ना जी गजाल शिकपाक मेळटा ती गजाल हांव शिकता. आय मीन अ प्रोसेस. त्या खातीर म्हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता टीचर तर कंटिन्युअसली नवीन नवीन शिकपाक जाय. इनोवेटीव शिकपाक जाय. अदरवायज भुरग्यांक कशें कळटलें?